उठ मरे इतारच्या पडटले कोणा लेण्या कोणी ऑलरेडी घेतले खंय बांगडे आम्ही लेट पावली वी आर लेट यांचे सगळे बांगडे झाले काबार तुझ्या 40 रुपया घे पय हायन आतां तव्यार भाजपाक दवरले आता पळोवया केन्ना भाजून येता ते हाय गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशे आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी न्हू खूब बरी आसात तुमकां म्हाज्या भाशेन जोर आनी थंडी जावंक ना जाल्यार पुरो सो गायज म्हाका न्हू खूब जोर आनी थंडी जाल्या सांगू शकना म्हाजी हालत पळयात कशी जाल्या ती आमी बॉम्ब फटाके पावस बी मारलो न्हू तेज्या वासान जाल्यार सांगूच नाका उलोवपाक सुद्दां जायना म्हाका काल पळय रवीक जाल्लेली आतां म्हाका जाल्या सो गायज आतां हांव कितें करता सांग उदीक दवरला तापोवपाक स्टीम घेवपाक फटाफट स्टीम बी घेता आनी टॅबलेट घेता आनी आयज हांव सारकें लेट उठला आतां वाजल्या सारकी न्हू हांगासर 1 कळ्ळें तुमकां कित्याक की जायत नासलें म्हाजे कडेन म्हणून सो हांव कितें करता टॅबलेट बी घेता म्हाका आमचे क्यूटचे सबस्क्रायबर आमची फॅमिलीच ती मालिफा म्हणून तेणी म्हाका बरें वकात सांगला वॉट्टेलांचे ते फटाफट करता आनी घेता ते म्हाका काय मम्मी काय ना न्हू की बाबा म्हाका बाबा जोर येतलो कितें जालें जाल्यार पळयतली म्हणून सो तेणी म्हाका घरगुती वकात सांगला ते हांव ट्राय करता थँक्यू सो मच दीदी ती न्हू रेसिपी तुवें सांगलाय न्हू वॉट्टेलांची ती आतां हांव ट्राय करता आनी तुमच्या वांगडा बी शेअर करता कशी करप ती कळ्ळें तुमकां पळयत रावात तुमची थंडी वचपाक जाय न्हू जाल्यार आमचो ब्लॉग पळयात हांव तुमच्या कडेन आतां रेसिपी शेअर करता कळ्ळें तुमकां चल हांव वयता आतां वॉट्टेलां काडपाक सो गायज पळय हेका म्हणटा वॉट्टेलां हेजी न्हू भजी बी करतात बरी लागता खबर आहा तुमकां ही पळय वॉट्टेलां सो गायज पळय हळदीचें पान आनी हे वॉट्टेलां ह्या हळदीचें पान कित्याक घेतलां जाणा कित्याक की एका भितर रॅप करपाक जाय म्हाजे कडेन केळम्याचो खोलो नासलो न्हू म्हणून हळदीचें पान घेतलां आतां कितें करूंक जाय जाणा एका बरो रॅप करूंक जाय तर अशें बंद करून मागीर हीर बी लावंक जाय आनी तव्यार भाजूंक जाय दाखयता राव तुमकां हे पळय हांवें एका बरो रॅप केला आतां नॅक्स्ट स्टेप करया हे पळय हांवें आतां तव्यार भाजपाक दवरले आतां पळोवया केन्ना भाजून येता ते सो गायज ते सगळे भाजता म्हणसर हांव घेता स्टीम बी घेता मागीर ते वकात करता ते घेता जायना म्हाका उलोवपाक सुद्दां पळय वॉट्टेलाचे पान पळय काय बरें शिजलेले आहा ते आतां कितें करप जाणा हेजो रोस काडून घेवप पळय कितलोसो रोस येयलो तो फक्त एकूच चमच आतां हेतूर हनी घालप आनी पिवप सो गायज हांवें इतले घरा कडेन वकात बिकात घेवन थंडी वचना उलटो जोर येवंक लागलो त्या खातीर आतां आमी वयता हॉस्पिटलान न्हू रे अबे स्लो चलय रे अबे आतां कितें करतात अबे नाका रे अबे भंय दिसता म्हाका हाय गायज वेलकम बॅक बंद करूंक जायना हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशी आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात सो आयज न्हू म्हाका मातशें बरें दिसला 2-3 दीस जाले फिवर आनी सारकी ही थंडी वाज येयल्लो आनी म्हाजें तोंड बी अजून सुजला पळयलात कशें दिसता तें मोठें मोठें आनी आतां तुमी पळोवंक शकतात की हांव न्हेसोन बिसोन रावला रेडी आनी हेका मनयता की म्हाका खंय तरी भायर व्हर म्हणून जाल्यार ह्यो आयकत ना अबे व्हर रे व्हर न्हू नंदी बैल खंय तकली हालोव नाका व्हर चल उठ रे उठ मरे इतारच्या पडटले कोणाक लेण्या तो तुझ्याच भाशेन दिसता फ्रेंड तुजो तो दिसता
अरे चल रावे या चल हांव एका मनयता व्हरपाक चल या चल 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 या ये दिचीक दाचीक दिचीक दाचीक दिचीक दाचीक आवयता नुसता तुझ्या म्हाकाय वाज येयला घरान बसन जाऊ बाबा चल या यो चल या इतले लोक हांगा इतल्या दिसांनी आमी येयल्या आयज बीचार नुस्तें पळोवपाक नुस्तें आतां कितें येयलां कितें ना कोणाक खबर लेट्स सी सो गायज आमी खूब दिसांनी येयला बिचाचेर नुस्तें पळोवपाक आतां नुस्तें येयला काय ना काय खबर ना आतां फक्त 4च जाल्या न्हू 5 म्हणसर हांगासर बोटी येता हे पाय आयज हांव बरो एक्सपेक्ट करता की आयज बांगडे गावतले म्हणून म्हाका पळोवया आसा रे बाबा हांगासर बांगडे ए बांगडे आसा मुगो हय चल बांगडे पळोवया आतां मेळटा हे पळय बांगडे 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 ओ किये कोरमाट इसवण दिसता इसवण कसो रे कसो आहे 400 वाटो एक उडयता 400 रुपया वाटो खंय पोवन येवया तरी फुडें सगळ्याक वचून पळोवया मागीर फायनली घेवया हय सो गायज आमी आतां कितें करतली सांग सगळ्याक मेमो पळयतले आनी मागीर आमी मेमो घेतलीत फुडें काय ना मरे हय हय मरे बांगडे बांगडे कशे कशे रे बांगडे कोणी ऑलरेडी घेतले खंय बांगडे आमी लेट पावली वी आर लेट सो पळयात गायज आफ्टर गणेश चतुर्थी हायप ऑफ फिश कितना ले का 200 आमकां ना आमकां मेळोंक ना मोये मोये जाले आमचे बरी रावलेली सगल्यांक मात मेळ्ळें नुस्तें आमकांच मेळोंक ना फुडें पळोवया आमचे जाले हांगासर मोये मोये नुस्तेंच ना काबार जाले खंय कोणी तरी येले
सो गायस हे पळय आता आम्ही घेतले इसवण. बांगडे झाले काबार. आता आमकां गावले इसवण पळय. कितल्यांक गावले रे आमकां? 400 रुपया. दी स्कॅनर दी. यांचे सगळे बांगडे झाले काबार. आणि आता आमकां गावले इसवण पळय. कितल्यांक गावले रे आमकां? 400 रुपयांक पळय. सो आयज आमकां गावले कितें गो? इसवणाची पोरा. इसवणाची कितें? पोरा. इसवणाची कोण गावले? बेबीज. कितें उलो नाका. हांगासर खूप नुस्तें आसता ते केन्ना हांवें. इसवणाची आवय गावल्या आमकां आनी हे सांगता पोरा गावल्या म्हणून. हय रे. पोरा? हय. शुअर मो? हय म्हाका एक सांग ते खूप नुस्तें येता ते केन्ना येता? ते तुज्या बर्थडे आसा. सो फायनली आमकां गावलेलें आसा इसवण. आता इसवण करूया फ्राय करा वचया आमी. चल पावले आमी गाडये कडेन. लेट्स गो. कोणाक येवंक जाय बागा बिचार? पळयात कितली गर्दी आहा ती. सारकी किडे कहे लोक आसा. ह्यो हरशी ऑफ सीझन तरी पळयात कितले लोक ते भरल्या सारखे. मामा हांगासर केन्ना बिचार येता न्हू तेन्ना ह्या वीक पाशेसूच आसाना. चल या चल या चल या करता. म्हाका हरशी उदकान पाय बडोवपाक जाय आसले. वत आसा खंय खूप वाज हाडटा असोच करता. बसलो येवन पयलीत 40 रुपया. हय घे. एक घेवया काय 2? पळय पायनॅपल घेवपाक रावले आमी आता. आता सो गायज आम्ही आता मेमे बी घेतलेले आसा आणि आता आम्ही वयता घरा. आणि तेच्या पयलीं आमी म्हाका खंयसर पायनॅपल ज्यूस दिसता जाल्यार गाडी रावय आमी पायनॅपल ज्यूस पियातले. बाबा माझा. हय तेतून थंडी वयता खंय खबर आहा. सो गायज फायनली आमी नुस्त्याक वचोन येयल्लेली आसा आनी कितले दिसांनी आयज भायर सरली. फिलींग रियली गूड. नाल्यार जोर थंडी आनी हे तरी मातशें बरें ना पण भायर सरोन मातशें फ्रेश एअर घेवन बरें दिसलें. आनी येस फाल्यां आमकां एका फॅमिलीन आमच्या इनवायट केल्लो आसा. हेका इनवायट केला खबर आसा? सायबीण मायक. सायबीण येता तेंगेर घरान. सो आमकां इनवायट केल्लो आसा. आमी तेंगेर वयतली फाल्यां सायबिणीक. केन्ना तुमकां एक्सपिरियन्स करपाक आतां जे आमचे भायर भाव बांदल्या UK लंडन ते बाबडे आपणाचे फॅमिली मिस करता आसतले आनी तेंगेर जी सायबीण येता ते काय मिस करता आसतली. सो आमचे व्हिडिओच्या माध्यमान आमी तुमकां दाखयता सायबीण. ओके सो गायज कशे आसात तुमी? आनी आयजो व्लॉग पयला आसतलो न्हू. आमी गेल्लेले आयज कितें हाडपाक? नुस्तें बांगडे हाडूंक गेल्ली. पण जालें कितें एक अंकल येयलो आनी तेणें आख्खो पाटलो भरून घेतले. म्हाका मागीर कांय ना ठेंगा. पण 400 रुपयान म्हाका तेणी बरें सारकें बेबी किंगफीश घातल्या. खूब खूब सारकें. आनी आयज बरें भाजून खाल्ला. एक अलग फील सारकी. कितें म्हणटा? भाजलेले कणे आग पितपितान. दुसऱ्या फावटी म्हाजो भाजलेलो नुस्तो खावं नाका. हट सावंडकी घाटा. आनी येस आयज मजा येयली सारकी. कितले दीस आनी आयज भायर सरले. आनी आयज आमकां रेमेडी पयलो पळोवंक मेळ्ळ्या आसतली न्हू. थंडेचे वखद म्हाका बाबा खबर ना कशें करप तें पूण तेणी दाखयलां तुमकां. वचा आनी ट्राय करा. पळय कशें बरें दिसता तें आयज आमकां. बरें दिसलां. फिलींग गूड न्हू. आतांय परत पियाले. आनी येस आमकां न्हू एक्चुली सॅटर्डे आमी चिंतलेले की रायबंद्राची आमची ती फॅमिली आहा ती हांगा तांकां आपयतलो बीन आनी हांव थंय वयतलो. आयज एक्चुली आमी थंय वचूंक सोदी पूण जालें कितें आमकां शूट येयलो कॉलेब्रेशन आनी तेतून हांव 4 दीस सारको आतां कंटिन्यूस बिजी आमी. म्हणजे 4 दिसाचो शूट आसा तो वेब सिरिजाचो. कसलो? वेब सिरीज. येस आमकां एक बारीक सारीक रोल मेळ्ळलो आसा वेब सिरिजान. सो तो तें आमी वयता. तमील तें न्हू. तमील आमचें काम फक्त टपोरीपणा करप भितन. कितें करप तें आमकांच खबर ना पण करप. गावता तें घेवप.
गावता ते घेवप आनी तेजेर कितें आमकां बारीक सारीक मेळटलें ते एटलिस्ट आमी खंय तरी इनवेस्ट करूंक शकता. आनी जे शूट आसा पळय तेजें कितें नांव कितें डिटेल्स हांगा डिस्क्लोज करूंक मेळना पयलींच, कित्याक ती शूट आतां जातली पूण रिलीज जातली 2 वर्सां उपरांत, सो आमकां ते कांयच घालूंक मेळना. सो सॉरी, आमी ते ब्लॉगानूय तुमकां दाखोवंक शकना कसो कितें शूट पळय तो न्हू. पूण आयज खरेंच बरें दिसलें भायर वचून. हांवें बागान हालीं हरशीं खूब नुस्तें आसता पूण ह्या फावटी चड नासलें नुस्तें न्हू गो. आनी म्हाका परत परत खूब जाण तेच क्वेश्चन विचारता की केलो मरे तेणी फोग मारलो मरे. आनी हय आतां कितें करया, मारलो तो मारलो. आनी तुमचे इतले भरपूर कमेंट मेळलेले आसा म्हाका, भरपूर सारके. अंकिता बद्दल गॉड ब्लेस हर, गेट वेल सून, कॉल्स, मेसेजीस, इंस्टाग्राम कॉल्स, फेसबूक कॉल्स, यूट्यूब कमेंट्स. आनी चिंतोंक नासलें म्हाका लोक इतले सपोर्ट करता म्हणून. आय एम ब्लेस्ड की म्हाका इतली व्हडली फॅमिली आसा म्हणून न्हू. आनी न्हू तुमकां एक सांगूंक सोदता, आमकां इन्विटेशन गावला. कसलें? सायबिणमायचें. सायबिण आहा कोणागेर आमचे हांगासर लागींच. सो आमचे सबस्क्रायबर्स ते यूट्यूब फॅमिली, सो आमी तेंगेर वयपाचें आसा. सो फाल्यां आमचो ब्लॉग थंय आसतलो. आनी मेन म्हणटा तें न्हू, फाल्यांच म्हाका त्याच टायमार 5:30 न्हू पर्वरी एका फॅमिलीगेर यूट्यूब आमचे सबस्क्रायबर्स आसा तेंगेर पुजा दवरल्या. हांवें पुजा सदींच पळयल्या न्हू. खंय तरी म्हाका आयज अशें दिसलें की सायबिण मायंक गेल्लो बरो, सायबिणीचो आशिर्वाद घेवन. ल्हान आसतना आमी वयताले, आयज 15 वर्सां उपरांत हांव थंय परत सायबिणीक वयता. सो इट फिल्स रियली गूड, देवाची कृपा. आनी थंयसरल्यान तर म्हाजें बेगीन जालें. सपोज हांव थंयसरल्यान तर म्हाका बेगीन सूट जालें, समज देवाक पांयां पडलो जाल्यार हांव पुजेक वयतलो मागीर न्हू. पण हेका हांवें प्रॉमीस केला म्हाज्या फॅमिलीक, एलेक्झांड्रा तेजें नांव सांगता तुमकां. सो तेका हांवें प्रॉमीस केला हांव फॉर शुअर 1000% येतलो म्हणून. येतलो म्हणजे येतलो न्हू. म्हाजें तशें, हांवें एकदां उतर दिलो काय येतलो तो येतलो. सो आतां वचया थंयसर फाल्यां, करया मातशी मस्ती न्हू. ती फॅमिली म्हाका खूब खूब बरी करतात. आनी येस, मजा येतली तेंगेर वयपाक न्हू. आनी येस, म्हाका आनी एक साकेची एक फॅमिलीन कॉल केल्लो. तेंचे एक स्टोरी आसा, नांव घेयना, मागीर तुमकां नांव फुडल्या ब्लॉगान सांगता. एक बायल लग्न जाली, बरी सारकी हॅपी फॅमिली. आनी आमचे जे म्हापसा हाजिलो आसा खबर आसा थंयसर तेजी डिलिव्हरी जाली. आनी डिलिव्हरी करता आसतना कितें लचाण केलें. आतां कितें केलें, कोणी केलें, कशें केलें तें आमकां ती खूद सांगतली फाल्यांच्या ब्लॉगान, परवाच्या ब्लॉगान ती खूद तुमकां सांगतली. सो तेजे उपरांत ते मागीर कोमान गेली बायल. आनी तेंचे बाबडे काय बरें हासरे खेळटे, मजेन लवींग मोगान आसलेली फॅमिली तुटोन पडली सारकी. कोण हांगा शीक पडलो, कोण थंय, भुरगे आनीक खंय. चड कितें सांगू तुमकां. आमकां सांगपाक उलोवपाक एंटरटेन कहें दिसता, लोकांक आयकपाक एंटरटेन कहें दिसता. पूण तो जो कोणाच्या घरान हे प्रॉब्लम चल्ला न्हू तो दुखान रडटा बाबडो. मेळया तेंकां वचोन, करया तेंची कितें बारीक सारीक हेल्प. तुमी फुडें सरा हेल्प करपाक न्हू. आनी येस, ह्या फावटी न्हू हांवें खूब कितें प्लॅनिंग चिंतलां. ह्या फावटी हांव कांय सांगचो ना. जें आहा न्हू म्हणटात लोक ह्या तितलें ह्या ती कोंक जायना, तशेंच तें म्हाजें. हांवें ऑलरेडी खूब कितें केलें आनी तें म्हाका अशें दिसना हांगा दाखोवपाचें कशें. सो जें दाखोवंक जाय तेंच दाखोवंक जाय न्हू. आनी या, दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक, शेअर, सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट, मिटअप करपाची आसा आमी. तुमी सांगा म्हाका लोकेशन खंय पळय तो. नॉर्थ आनी सावथ लोकांक मोदी मेळोंक म्हाका लागीं खंय पडोंक जाय, म्हणजे तेंकाय येता जाल्यार लागीं, हेंकाय येता जाल्यार लागीं. सो तशी म्हाका एक प्लेस कॉमेंट करून सांगा, हांव डिसायड करता आनी तुमकां तारीख सांगता. लेट्स डू इट. मेळया तुमकां न्हू. करया बरे रील, करया बरे व्हिडिओज, फूल पावर, एकदम कडक सारखे. येस, बेस्ट. चला मेळटा तुमकां नेवे व्हिडिओन. टील दॅन बाय बाय. पिक्चराक बसता आतां, उमेद येयल्या पिक्चर पळोवपाची. पळोवया मगो आज पिक्चर.